ऑर्चर्ड जमीन म्हणजे फळबागायत. प्रादेशिक आराखड्यात दाखयल्ल्या असल्या ऑर्चर्ड जमनींचेर कसलेंच बांदकाम करपाक जायना. थंय फळबागायतूच करपाक मेळटा. मात असल्या ऑर्चर्ड जमनीचे प्लॉट करून विकपाचे प्रकार जंय पीडीए लागना असल्या पंचायत वाठारांनी सर्रास चल्ल्यात. असल्या प्रकारांचेर आतां TCP मिनिस्ट्रीची नजर पडल्या. ऑर्चर्ड प्लॉट विकतल्यांचेर कारवाय जावं येता. ऑर्चर्ड जमनीचेर प्लॉट करून विकपाचे प्रकार वाडल्यात. लोक ऑर्चर्ड प्लॉट घेवन बेकायदेशीर घरां बांदतात. सध्या ऑर्चर्ड प्लॉटांक सुद्धा सेटलमेंटाचो रेट आयला. पीडीए वाठारांनी जमीन रजिस्ट्रेशनाचे नेम कडक असले प्रकार घडना. मात पीडीए नाशिल्ल्या पंचायत वाठारांनी ऑर्चर्ड प्लॉट विकपाचे प्रकार सर्रास वाडल्यात. जमीन ट्रान्सफर वा रजिस्ट्रेशना वेळार नॉन पीडीए जाग्यांचेर NOC लागना. ह्या गजालीचो फायदो घेवन प्लॉट डेव्हलपर ऑर्चर्ड जागे विकत सुटल्यात. ऑर्चर्ड जाग्यावेली घरां फुडें कायदेशीर जातली म्हूण लोकांनी बंगलेय बांदले. ह्या प्रकारांचेर कारवाय जावंक शकता ती अशी: TCP कायद्या प्रमाण दखलपत्र केस, 1 लाखा मेरेन फायनीची तरतूद. ज्या लोकांनी ऑर्चर्ड प्लॉटांचेर घरां बांदल्यात तांकां वेगळी स्कीम करपाची. घरां बांदून रावता तांकां थोडी फायन घालून सोडपाची खात्याची तयारी. मात बेकायदेशीर प्लॉट विकपी डेव्हलपरांचेर कारवाय जातली. नॉन पीडीए वाठारांत जमनी ट्रान्सफर करतना TCP NOC दिवपाची तरतूद करतली. TCP खातें शुक्रार मेरेन ह्या प्रकारांचेर नेमकी ॲक्शनीची प्रक्रिया जाहीर करपाची आसा. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी.